सुजयल बाब एज्युटेशन विड्रॉ जालें, सतल्यो 5 मागण्यो मान्य जाल्यो. एक गजाल की सरकारान ताणून धरलें की आमी एग्रिगेटराक कशेच कुशीक काडना म्हणून. ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो. इश्यू सॉल्व जालो असो दिसता. हातूंतल्यान मुखार कितें जातलें हें दिसता की एज्युटेशन जालें, एक बोवाळ जालो आनी परत तुगेलें मागणी मान्य जाली. मागीर कितें ह्यो मागणी मान्य करपाक म्हाका दिसना सरकाराक कितें व्हडलें कुस्तार आशिल्लें अशें. तरीकय सरकारान ह्यो मागणी मान्य केल्यो आनी एज्युटेशन फाटीं घेतलें. फुडें कितें? प्रमोद, बरो विशय आशिल्लो की 6 डिमांड्स तेणी घातिल्ले आनीक तो 6हो डिमांड म्हणजे असोच घातिल्लो की पळोवया मेळ्ळ्या जाल्यार जालें कशें म्हणून घातिल्लो की द टॅक्सी लॉबी ऑल्सो नोज दॅट द गव्हर्मेंट इज नॉट गोईंग टू डू एनीथींग टू गोवा मायल्स. तें एक्सीट जाल्लें आसा की हेजे पयलीं खुबशे डिमांड तेणें केल्ले, दाबोलीचेरूय केल्ले, तेंचे ती आयकोंक ना. सो तेणी तो बेश्टो घालचो म्हणून घातिल्लो. पूण द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज दॅट हितून भितर द गव्हर्मेंट हॅज कंप्लिटली कन्सिडीड टू द टॅक्सी लॉबी. आनी तुमी भायर अशें उलयलें की 500 crore आमकां लॉस पडटा, दीस इज नॉट अ लेजिटिमेट रेव्हेन्यू लॉस पडटा एंड दीस इज नॉट अ लेजिटिमेट बिजनस, वी हॅव टू कम ऑन द एग्रिगेटर मॉडल आनी अशें तशें खूब गजाली केल्यो, असेंब्लीनूय उलयले. आनीक एंड तुम्ही इतले पॉवरफुल आसून CM इज देअर, देन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इज देअर, टुरिझम मिनिस्टर इज देअर, ऑल ऑन वन पेज. एंड सडनली तुम्ही तांकां एक फ्री वॉक कशें दिता. म्हणजे पळय, ओके तुमकां फ्री, वी आर गिविंग यू फ्री कावंटर एट द मोपा एअरपोर्ट. पयलीं म्हणिल्लें तुमी तुमकां एंट्रीच ना, आतां तुमकां फ्री एंट्री. यू आर ऑल्सो टोल ऑल्सो इज वेवड आउट फॉर यू. आमचो तो हेजो आसा तो लिंक रोडाचो टोल आसा तो टोलूय ना. मागीर तुमकां तो ओल्ड रोडूय यूज करूंक मेळटलो. अशें सगळे तेंचे डिमांड तुमी कन्सिडर केले. सो हेजो अर्थ आनी वॉट इज द गव्हर्मेंट गॉट आउट ऑफ दीस? Have you just conceded completely to the demands and shown that no, you cannot take them on? And heje fude kite means, like, are you at any point of time, or is there any hope that you are going to introduce an aggregator to or streamline the taxi system? हेजे दिसना प्रमोद, कित्याक this was the litmus test. हितून तर गव्हर्मेंटान तर फुडें वयचो आशिल्लो आनी सांगचें आशिल्लें पळयात तुमी कितें करता ते. आमकां तूं एग्रिगेटर आमी दिता तुमकां डिमांड, we are considering this demand, but you come on the aggregator system, app based system. और तुम्ही या तुमका जाय ते आमी दिताचा. Some negotiation should have been there, but you have considered wholesale. Nothing has changed, and I don't think in future anything will change. म्हणून हांवें विचारलें की एज्युटेशन फाटीं घेतलें, फुडें कितें काय म्हणून. थोडा हो इंट्रस्ट हांवें म्हणलें की बाकीची डिमांड ज्यो आसा पळय त्यो मान्य करपाक सरकाराक अशें व्हडलें कितें कुस्तार नाशिल्लें. कांय गजाली हांगचे थंय जर मातशी जर घुण आयल्यो जाल्यार त्यो सगळ्यो गजाली जर मान्य करपा जाता. पूण सरकारान विधानसभे भितर अशी एक भुमिका घेतिल्ली की ह्या गजाली लागून 100 कोटी वर्साक अशी येणावळ लॉस जाता. ही सरकाराची येणावळ. थंय सगळे तुगेलो बिझनेस जो चलता ताचो हिशोब मेळना. 5 वर्सांक 500 कोटीचे लॉस. आनी स्वता मुख्यमंत्र्यांनी उलयतना सांगिल्लें की सगळे आमदार एग्रिगेटराच्या मुद्द्याचेर आपल्या बरोबर आसात. सगळ्यांक दिसता की देर इज अ पॉलिटिकल युनिटी ऑन दीस टॉपीक म्हणून. मागीर एंडाक कितें जालें, लास्टाक अशें दिसलें की फक्त गोवा मायल्स आसूं इतलेंच सरकारान मान्य करून घेतलां. एक पावल फुडें 3 पावलां फाटीं. पयलींच्यान म्हणत आसा की टॅक्सीकारांनी आतां आनीक हो विशय चड ताणून धरच्या पेक्षा मुख्यमंत्र्यान जें म्हटलां आनी सगळे गोंयकारांतले जवळ जवळ म्हाका दिसता 70-80% लोकांचें एकूच मत आसा की गोंयान ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस जाय. हें आमी पयलींच्यान टॅक्सीकारांक सांगत आसा. तुमी तुमची ओन घाला, पूण घाला. तुमची ओन पात्रांव जायात, तुमची ओन एक ॲप तुमी डेवलप करपाक दियात, पूण ते करा, ती गरज आसा. जालां कशें प्रमोद, गोवा मायल्स आयली, पॉलिटिकल लिडरांनी आपण ते पावरान आसात, ते जायते करतले. तांच्यांनी गोवा मायल्स नांवाचें ॲप हाडलें, तेंच्यांनी कंपनी तयार केली आनी ताका काम दिलें. आयज गोवा मायल्स सगळे कडेन आसा. जे सरकारी शाळांच्या बाबतींत जालें, म्हणजे सरकारी शाळा ज्यो 1000 आशिल्ल्यो त्यो ताका प्रायवेट स्कुलांक परमिशनां दिवन सगळ्या गांवांनी आतां त्यो 690 मेरेन आयल्यो आनी प्रायवेट गव्हर्मेंट स्कुलां बंद जात येयली. हे सेम सिच्युएशन, हीच हे क्रायटेरिया हेका लागतलो. हळू हळू गोवा मायल्स व्हडलो जातलो आनी टॅक्सीकार थंय वाडटले. थोडे टॅक्सीकार हांगाचे थंय वयतले आनी हे जे आतां टॅक्सीकार म्हणटात की आमी इंडिपेंडंट रावता म्हणून, ते जर ॲप करिनात जाल्यार आयज ना फाल्यां ते फसतलेच. कारण लोकांकूय कळटा की तुमी कितले पयशे चार्ज करता पळय.
आमकां जेन्ना आमी हांव उलयता डिबेटीन तेन्ना लोकांचे मॅसेज येता, लोकांचे फोन करतात, लोक सांगतात की साद्या हांगाच्यान मडगांव वयतलो जाल्यार किंवा म्हापसाच्यान गोवा युनिवर्सिटी वयतलो जाल्यार कितले लोक जे चार्ज करता टॅक्सी कार हो परवडना म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. सो हो टायम येयला टॅक्सीकारांनी विचार करपाक जाय की परत परत सरकाराक ब्लॅकमेल करचे पेक्षा सरकारचे प्रेशर हाडच्या पेक्षा हो सरकार काय तुमचें आयकचो ना. गोवा मायल्स चलतलेच, ताका आनी काय उपाय ना. आनी तुमी जे पयर व्हडले शेपडे बडे आशिल्ले पळय की आमी कशेंच आमचे मागणें मान्य केल्या शिवाय करचें ना आनी तें करचें ना म्हणून पयलीं फावट सांगलें की सीएमाच्या बंगल्यार आयले आनी 25 वर्सांक भितर सोडना जाल्यार आमी हेच्या फुडें आनी बंगल्यार येवचें ना म्हणून सांगून गेले. दुसरे दीस रोखडेच थंयसर सगळे जाण आयले थंयसर, बरोबर न्ही. सो तुमी जी कितकी शेपडी बडयली तरी ते गोवा मायल्साक आतां बंद करप मुश्कील आसा. गोवा मायल्स चलतले ते लोकांक जाय, ते राजकारण्यांक जाय, सगळ्यांक खबर आसा, पूण ते लोकांक जाय. सो आतां टॅक्सीकार भावांनी तो विचार करपाक जाय. तुमी स्वताची कांय कंपनी जायना पूण ते काडा, एक ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस तुमी काडा. एक कित्याक 2 कंपनी करा, एक सावथान एक नॉर्थान, पूण ते करपाचो टायम येयला. परत तुमी जे हाडटले सरकारा कडेन अशें मागण्यो जशें जोयलान सांगलें की तो टोल फ्री हेजेर करतलो लिंक रोडाचेर, मागीर ते पार्किंगाची फी 200 वयल्यान 80 रुपया करतलो. ह्यो सगळ्यो गजाली आहा, ह्यो तुमी मान्य करून घेतल्यो, हे बरीच गजाल. पूण ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस हाडा, हो ह्या सगळ्या हेजो हे आसपाक जाय, सार आसपाक जाय. एक जो मुद्दो येता परत तर तुवें मुद्दो काडलो की सरकारान चडश्यो गजाली कन्सिड केल्यो आनी एकच गजाल धरून रावलो सरकार आनी ती गजाल तुगेली सरकाराक क्रेडीट दिवया ती गोवा मायल्साची. प्रश्न हो येता की विधानसभे भितरय तुगेलो 2-3 मुद्दो आयलो की हे ऑर्गनायज्ड आसात टॅक्सी ऑपरेटर्स आनी दे कॅरी अ पॉलिटिकल क्लाउड. आनी जशें पांडुरंग बाब म्हणटा लोकां जाय, लोक खंय ऑर्गनायज आहात. फाल्यां टॅक्सीच्या इश्यूचेर लोक ठरयतले कोणाक मत मारपा तें, हें राजकारण्यांक बरें खबर आहा. टॅक्सीच्या इश्यूचेर आमचें मत आसतलें, कसलें तें फेसबुकार बरोवपाचें, ट्विटराचेर बरोवपाचें. तें मत तुगेलें हांगा ईव्हीएमाचेर वचचें ना. ईव्हीएमाचेर मत मारतना आमगे गणित बदलतात. हें राजकारण्याकय खबर आहा. हो जो पॉलिटिकल क्लाउटाचो विशय आसा, कारण कांय राजकारण्यांनी अशें उलयतना सांगतात की तुगेले फाटले खेपेक खुबश्या टॅक्सीवाल्यांनी आर्जीक मत मारली म्हणून. अशें वचून ताणें आपल्या पक्षाकय सांगलां स्पश्टपणान. हो जो पॉलिटिकल क्लाउड म्हणटा पळय, इज दॅट अ बबल ऑर इट्स अ व्हेरी ईव्हीएम रियलिटी? No, there is a political cloud, definitely. Pramod, तेका एक political law बी आसा की this is completely backing the taxi operators. ते no doubt about it. पूण हितून भितर अशें सिद्ध जालां की गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव द मायंड टू रिझॉल्व दिस इश्यू. कित्याक आतां हे टायमार वेन देर वॉज अ स्ट्रायक एंड दे वर स्ट्रायकींग फॉर 5-6 days, गव्हर्मेंट कितें नेगोशिएट केलें? तुमचो एक मुद्दो आशिल्लो की ओके फायन टॅक्सी हॅव टू बी ॲप बेस्ड. ओके, तो कितले म्हणसर तुमी मांडलो आनी वेदर यू हॅव बीन एबल टू बार्गेन समथींग. अशें जावंक शकनाशिल्लें की तूं सगळेचे सगळे तांकां डिमांड्स ओके करता आनी तूं कांयच हें करिना म्हणून न्हू. ओके, अ टायम बाउंड स्विच ओवर टू एन ॲप कितें तरी केलें. गोवा मायल्स आसचो हो सरकाराचो डिमांड न्ही, हय प्रमोद, तांचो नासचो हो डिमांड. ताजेर तुमी फक्त ना म्हणून सांगला. The thing is, the more we delay, we are bracing for a law and order issue because this is flaring up so much, and at any point in time, if the government tries to impose an app-based system on the taxi operator right now, believe me, Pramod, there will be a law and order situation. Going by what we've seen but so maybe far. Government is trying to avoid that by playing. How far you are going to postpone it? You're waiting till 2027, on the verge of 27. No, you will not wait there because you know that will hit your voter base, your vote bank. So तेजे पयलीं केन्ना तरी करतलो. आतां तरी करपाक जाय आशिल्लें तुवें. Correct. आतां तरी करप. Now if you are going to be on your own trying to start, then you will not get that sympathy. आता तुका sympathy मेळपाची कित्याक they were striking. People were with you because people want an app-based taxi. So you have missed that opportunity. What was the political cloutaचा आर्ग्युमेंट आसा पांडुरंग हो कितलो रियल? पॉलिटिकल क्लाउड म्हणल्यार कितें आहा प्रमोद, कांय जो कोस्टल बेल्ट जो आसा, अंजुना, शिवोली, पेडणे ह्या भागान टॅक्सीकारांचो प्रभाव आसा. जसो कोलवा बीन आहा तसो आसा. बाकीच्या हेतून आनी तेंचो आसलो सुद्दां जाल्यार इतलो व्हडलो ना. हय, इतलो म्हणजे व्हडलो ना की ताचो इम्पॅक्ट मोठो जातलो असो ना. पूण 1-2 कॉन्स्टिट्युशनी तांचो होल्ड आसा, स्पेशली बार्देस, पेडणे, साश्टीन म्हाका दिसता. ताचो आनी व्हडलो इम्पॅक्ट जावचो ना. सो म्हणजे आमदार परत तुम्ही सांगतात की हाजो फटको बसतलो म्हणून.
पॉलिटिकल स्टेटमेंट ती म्हाका दिसना त्यांचो हेंचेर परिणाम जावपाचो आनी आमचो तेंचेर परिणाम जावपाचो. Why contested? Why is the government dragging its feet then? व्हडलो तरी प्रभाव पडचो ना तूं भिता कित्याक तर ऍक्च्युली घेवपाक जायना आशिल्लें. मागीर नाशिल्लें तूं 500 crore लॉस एकोदान म्हणटा तुमी असेंब्लीन व्हडले हे मारता थिंगा सेइंग दॅट यू नो दिस इज इलिजिटिमेट बिझनेस नो टॅक्स इज बीन पेड आनी हांवें तुका लास्ट डिबेटान सांगला हे 500 कोटी बिटी पळय कोणीच कॅल्क्युलेट केल्ले बेश्टे गणित हाडला खंयसून तर हेंच्यांनी. बरें आसा वॉटेवर तशें कांय ना. कांयच न जावं पण तुम्ही राग दाखयलो न्हू थिंगा राग दाखयलो तुमी न्हू भायल्यान कितें करता चल तुमकां जाय तें तुमी घेवन वसा अशें म्हणून आनी वाय यू टूक 6 days टू सेटल दीस यू कुड हॅव डन इट ऑन डे 1. हेच करपाक जाय हेच करपाक जाय आशिल्लें. हय. तातूंत एक विशय बरो मुख्यमंत्र्यान 2-3दा तो असो पॉयंट मारलो तो हाजे फाटल्यान राजकीय शक्ती आहा म्हणून. ही कसली राजकीय शक्ती 2-3दा म्हणे पळय मुख्यमंत्र्यान हे सगळें पॉलिटिकल तांगे मागणी आपूण डिस्कस करपाक तयार आसा पण हे पॉलिटिकल आसा ते आपूण तुगेले मानून घेवपाक तयार ना म्हणून. मग कशें जाला पेडण्यात काय जे स्थानीक पंच बीन आसात असे काय लोक ते हातून आशिल्ले आंदोलनात उदाहरणार्थ अमित सावंत बी आशिल्लो. सो मे बी आनी अमित सावंताचो पयलींच्यान सरकारा कडेन हे आसा की तेजे आपले कितें खंयच्या पार्टयेचेर कितें नांव घालूंक ना म्हणून. सो तेन्नाच्यान सरकारा कडेन ताचो सामको हे आसा म्हणटकूच म्हाका दिसता की तो जो विशय पॉलिटिसायज म्हणजे राजकीय एखादें वळण जे मेळा आशिल्लें सो ताच्या विशीं म्हाका दिसता सीएम उलयलो आसतलो. दुसरें अशें आसूं येता की थंय भाजपचो आमदार आसा दुसरो थंयसरलो आमदार आहा तो मगोचो तो भाजपच्या गव्हर्मेंटाक सपोर्ट आसा. अशा वेळार त्या तालुक्या भितर सरकाराच्या विरोधात आंदोलन जाता. सो थंय एक दुबाव येवप की भायली शक्ती कोण तरी म्हणजे त्या मतदारसंघांतल्यान त्या मतदारसंघा भायलो कोण तरी पॉलिटिकल लिडर तांकां फीड करता काय कितें त्यांची हे आंदोलन आनी चिंता येता काय कितें असो अशी एक चर्चा आशिल्ली. म्हाका दिसता काय पत्रकारांनी सीएमाच्या बंगल्यार जी तारोळकराक हो प्रश्न विचारलेलो पूण भायली शक्ती बी किंवा भायलो आमदार हातून भानगडीन येना नासतलो अशें म्हाका दिसता. लोकल लोक जे आसा विशेषतः थंयसरले स्थानीक पंच बीन जे सरकाराच्या अगेन्स्ट तेच म्हणटा चड आसा तातूंतल्यान येतलो.